प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वा विसवोर, वोड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. सातोळेच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातोर काडलेली पळयली. म्हणून शिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणे म्हळें, कोंबयाक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकळो. देखून पेद्रू आनी दुसरो शीस बरोबर भायर सरले आनी समाधीशी वचूंक गेले. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वळो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयली, पूण तो भितर वचूंक ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाळ ओली सोरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन ओवळलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी जें शिवर्तमान वाचलां, हें शिवर्तमान आमी नातालांच्या परबे जावन 3ऱ्या दिसा हें वाचता. आनी पोर म्हणल्यार 25 तारखेर आमी जेजूच्या जल्माचो दीस मानलो. काल आमी जेन्ना तो 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना तो तें शिवर्तमान आमकां सांगलें की तो शेणलोलो म्हणून देव मंदिरान. आनी आयज भाव भयणींनो, 3ऱ्या दिसा आमी पळयता की जेजू आतां खुर्सार मेला, तो पुनरुज्जीवन जाला आनी आतां ताचे शीस जे आजून सोत मानिनात की तो खरेंच पुनरुज्जीवन जाला म्हणून, हें शिवर्तमान आमी 3ऱ्या दिसा नातालां जावन आयज आमी हें वाचता. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचता, आमच्या मनान खूब वस्तू आमच्या मनान चलता. नातालांची परब जाली, काल जेजू 12 वर्सांचो जालो, आतां आमी मरोन पुनरुज्जीवन जाला, ही आयज खबर आमी कित्याक आयकता? नातालांची परब चलता ह्या दिसांनी. पूण भाव भयणींनो, आमी खिंचर चुकता. आमी सजमता की आमच्या घरा आमी एक क्रीब केल्या, जेजू थिंचर क्रिबीन हा, थिंचर आंकवार मोरी हा, झुजे हा, थिंचर आंज बोडवे हात, थिंचर जानवरां हात, आनी थिंचर जे म्हणटात ते भाशेन गोंडी जे आसले तांकां खबर आयली ते गोंडी आमी घालता. आनी आमी सजमता की खरेंच जेजू आजुनूय क्रिबीन हा, तेजून आजून बातल्याम गांवान हा, ताजो जल्म जाला. भाव भयणींनो, हांगा की आमी खरेंच चुकता. आमी खरेंच चुकता. कित्याक आमी सजमता की आमी आजच्या नातालांच्या दिसा आहात म्हणून आमी आतां फकत जेजू आतां जल्मला, तो आतां फकत 3 दिसांचो आसा. आनी हे आमी विसरता की आमी जेन्ना आमी जल्मल्या तेन्ना वय आमी आतां व्हड जाल्या, आमचो वर्साचे वर्सा आमी बर्थडे करता. पूण जो मनीस 80 वर्सांचो आसा वा 60 वर्सांचो आसा, ताका आमी क्रिबीन घालिना, ताका एका बाजेन घालिना, एका ल्हान भुरग्या भाशेन. पूण आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता, कित्याक आतां इतल्या वर्सां आमी व्हड जाल्या. आतां आमी व्हडलीं जालीं, आमच्यान उलोवंक जाता, आमच्यान खूब काम करूंक जाता. आतां आमी पाय माय जाल्या, आतां आमी काम करता आनी खूब वस्तू करता. तेच भाशेन भाव भयणींनो, जेजू आतां क्रिबीन ना. आमी आमची जी क्रीब केल्या घरा तातूंत जेजू ना. जेजू आतां स्वर्गार सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी पवित्र आत्मा आमचे कडेन हा आतां. कित्याक आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ धरला जाल्यार जेजू आतां क्रिबीन ना, तो ल्हान भुरगो न्हय. आमी नातालांची परब केली आनी आमी म्हणलें वय जेजूचो जल्म जाला, आनी आमी थोडीं जीं आसा पोत्तून क्रिबी कडेन वता आनी जेजूचो जल्म जाला, आमी बेज घेता, आमी उमाव घेता, आमी खूब वस्तू करता की जेजू आमकां आजुनूय ती क्रिबीन हा म्हणून.
भाव भयणीनो, आयज आमकां शिवर्तमान शिकयता तिसऱ्या दिसा नातालांच्या की जेजू आतां क्रिबीन ना, तो ल्हान भुरगो न्हय, तो येयलो ह्या संवसारान, ताणें जे आपल्या बापाची खोशी केली, तो खुर्सार गेलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां स्वर्गार बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आतां फकत तुका आनी म्हाका पळयता, जो ताजेर भावट दवरता की आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता काय वा ना. आमी जे तो सांगता आपल्या उतरा वरवीं ते आमी कोत्ता की ना. आमी खरेंच ह्या पवित्र आत्म्याक उदेशी आमी सगळे ज्यो आमच्यो गरजो आहात त्यो आमी ताका आमी आपणायता आमच्या जिवितांत. ही बरी खबर जेजूची की जेजू ह्या संवसारान येयलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां. ही खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता काय. हें तो स्वर्गांतल्यान पळयता. आनी भाव भयणीनो, ताणें आमकां सांगलेलें जेन्ना तो वेच्या आदीं तो म्हणलो हांव तुमकां केन्नाच एक सुरो सोडचो ना, पूण हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, पवित्र आत्मो जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरला, पवित्र आत्म्याचें दान आमकां, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी खरेंच आमी देवाची भुरगीं आतां जेजू वरवीं. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी परब करता ह्या शिसाची जुवाची सांज जुवा म्हणटा नाका सेंट जुवा. आनी आमी म्हणटा की जेन्ना तो बरयता शिवर्तमान, तो म्हणटा जो शीस जेजू मोग कोत्तालो. आमी सगळीं म्हणटा जेजूचो मोग कोत्ता, पूण देवाचें उतर म्हणटा तो बरयता की जेजू ताचो मोग कोत्तालो म्हणून. कित्याक गाय जेजू ताचो मोग कोत्तालो म्हणून? भाव भयणीनो, सगळ्या शिसांनी ताका सोडलो, सगळ्या शिसांनी ताका सोडलो. जेन्ना जेजू खुर्सार मरतालो तेन्ना फकत आंकवार मोरयेक आनी थोड्यो बायलो आनी जुवान थंयसर खुर्साच्या मदीं आसलो. आनी तो खरेंच जेजूचो मोग कोत्तालो. देखून ताका म्हणूंक जातालें की जेजू म्हजो मोग कोत्ता. आनी जेजू तुजो आनी म्हजो मोग कोत्ता केन्ना? तो आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, जो कोण खरेंच म्हजो मोग कोत्ता तो जावन आसा जो म्हजें उतर पाळटा. आनी तेन्नाच की हांव ताजे भितर येतलो आनी ताचो मोग कोत्तलो. भाव भयणीनो, देव आमचो मोग कोत्ता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. आमी खूब सजमतां की धर्म केलो म्हणून, मीस केलें म्हणून, मागणें केलें म्हणून, तेर्स केलो म्हणून, सगळें देवस्पण केलें म्हणून देखून आमकां देव आमचो मोग कोत्ता. भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करिना कित्याक आमी कितें कोत्ता म्हणून. देव आमचो मोग कोत्ता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. जुवा भाशेन जुवान बरोवंक जातालें की जेजू म्हजो मोग कोत्ता म्हणून. जो मोग कोत्ता तसलो शीस हो जावन आसा हांव. आयज आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय, आमच्यान म्हणूंक जाता की जेजू म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता. व आमी सजमता की आमी देवाचो मोग कोत्ता कित्याक आमी खूब देवस्पण कोत्ता, खूब मागणें कोत्ता. आमचे पळय घराक क्रीब आहा, आमी नातालांची परब केली, आमी नोवेनां करता, आमी तेर्स करता, मिसाक वेता, सगळें करता म्हणून देव आमचो मोग कोत्ता काय ना. भाव भयणीनो, आमी चुकलेले हांव. जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताजेर भावार्थ दवरता, जे ताणें केलां आमचे पासत, तेन्नाच की देव आमचो मोग कोत्ता. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता वय हांव मोग कोत्ता, पूण चड करून देव म्हजो मोग कोत्ता कित्याक हांव ताजें उतर पाळटां. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया तिसऱ्या दिसा नातालांच्या. आनी आयज ताणें थाराव घेवया की खरेंच आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलतले. हांव तें उतर आमच्या काळजांत धरून, आमच्या मनाची नडसडणी करून, आमच्या तोंडार तें उतर धरून आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक जुवां भाशेन आनी सगळ्या शिसां भाशेन आमी जेजूचे शीस जातले हांव. आनी बरी खबर सगळ्यांक, आमच्या फामिलीक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन सगळ्यांक ही बरी खबर जेजूची सद्दां, फकत नातालांच्या दिसा न्हय, फकत आयताराच दीस न्हय, पण सद्दां आमी ही बरी खबर सगळ्यांक दिवपाक आयज आमी वावरुया. आनी खरेंच हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान आमी खरेंच आमी कितें करूंक जाता तें करुया पवित्र आत्म्या उदेशीन. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडरात जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.